म्हादयचें उदक घुवणान व्हरपा खातीर कर्नाटकान चर मारपाक सुरवात केल्या। कर्नाटकाच्या कृत्या कडेन गोंय सरकारान मात पुरायेन दुर्लक्ष केलां। ह्या प्रकारा वयल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सरकाराचेर फोग काडलो। सगळ्याच बाबतींत मोदीची गॅरंटी दिवपी मुखेलमंत्री म्हादयच्या बाबतींत मोदींची गॅरंटी दितले काय असोय प्रश्न तांणी उपराशिल्लो आसा। केरकर सराचो व्हिडिओ पयला आसतलो। त्या व्हिडिओन तुम्ही पयला की म्हादयचे काम जे आसा ते म्हादयचे काम परते कर्नाटकान चालू केल्लें आसा। ज्या म्हादयक लागून गोंयान इतलो बोवाळ जालो, ज्या म्हादयचेर गोंयकार सगळे डिपेंड आसा। आयज तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता व्हिडिओन की कर्नाटकान म्हादयचें उदक जे आसा हें डायवर्ट करपाक लागून आतां पावसाचें उदक जें येता तें म्हादयन वचपाक जायना म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी न्यू ट्रेंचीस मारलेले आहा। म्हणजे हितूंतल्यान ऑटोमॅटीक म्हादयचो जो फ्लो आसा आमचो तो कमी करपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आहा। आनी हें इतलें जालें आसतना सुद्दां आमचो जो सरकार आसा BJP सरकार हेंच्या कडल्यान कसलीच एक्शन जायना। आतां हेच्या पयलीं कर्नाटकान BJPचो सरकार आसलो आनी आतां काँग्रेसचो सरकार आसा। जेन्ना BJPचो सरकार आसलो तेन्नाय म्हादय व्हरपाचें आनी म्हादय दिवपाचेच गजाली आसले। आनी आतां कर्नाटकाचो सरकार जालो, काँग्रेसचो सरकार जालो जाल्यार तरी पूण सेम म्हादय व्हरपाचेच गजाली चालू आहा। जी काँग्रेस आपलो सरकार कर्नाटकान येवच्या पयलीं म्हादयचेर दिसान दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेताले, तेंचे ऑफिस बेरर्स हे म्हादय वाटोवपाक लागून म्हणून एका मुवमेंटान जॉयन जाल्ले। पूण जशें कर्नाटका काँग्रेसचें सरकार येयलें तसो तो मुवमेंटूय बंद केलो आनी ते पदाधिकारी जे आसले, जे ऑफिस बेरर आसले ते थंड जाले। म्हादय विकली कर्नाटकाक दिली म्हणून जे स्टेटमेंट करता ते कितें करता हें लोकांक कळपाची गरज आहा। आतां मोदी की गॅरंटी म्हणून नेटान चल्ला। आमी BJP कडेन हें मागता की आतां मोदी येतलो इलेक्शनाक रॅली करपाक, नाल्यार आनी कोण तरी येतलो, नड्डा येतलो नाल्यार अमित शाह येतलो। आमकां मोदी की गॅरंटी आतां तुमचे जे प्रोग्राम चालू आसा एकूच मोदी की गॅरंटी तुमी दिवची। बाकी तुमचे जॉब नाका आमकां, तुमचे आनी जागे ना, कांय नाका। तुमी पयलीं आतां ह्या इलेक्शनाक एकूच करा, ह्या इलेक्शनाक एकूच मोदी की गॅरंटी दिया, आमची म्हादय आमकां दितले म्हणून।